आम आदमी पार्टी गोवा युनिट जो आसा तो मेन म्हणल्यार आज कडक निंदा करता जो दलितांचेर अत्याचार जाला काल पुण्याक आणि ताजे उपरांत महाराष्ट्रामध्ये जे मुंबई सारख्या शहरांनी आणि दुसऱ्या शहरांनी सगळे लोकांक त्रास जाल्यात इनकन्विनियन्स जाला हाचेर एक दिसून येता की हांचो हेतू एकच लोकांक एकमेकाचेर लढोवपाचे झगडीं लावपाची आणि फक्त वोट पुंजोवपाची कामां वोट तांकां मेळ्ळ्यार पुरो कोण मेल्यारूय चलता आणि कोणाक कितें जाल्यारूय चलता तर परत एकदा आम आदमी पार्टी हाचेर निषेध मारता आणि निंदा करता की अशें जावं नये। आज सगळ्या गोंयकारांक कळून आयलां की कशे भशेन कोल एक्सपान्शन करपाक कोल इम्पोर्टाचें एक्सपान्शन करपाक आज एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीन परवानगी दिवपाचे प्रयत्न केला तो एका वटेन गोंय सरकार म्हणटा की आमी तांकां पत्र पाठयलां पत्र पाठोवन फायनल वर्ड वील बी विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा म्हणून आज क्लियर जाला की ही सगळी नाटकां कित्याक नाटकां फायनल वर्ड विथ द गव्हर्नमेंट म्हणटा ते केन्ना फायनल वर्ड हेच ना ते फायनलीक पावचे पयलींच पिड्यार जाता आणि अशें आमी पळयलां कितले यू टर्न फाटल्या 6 वर्सां भितर मारलेले आसा ते आणि आतांय परत वो एक यू टर्न हो सरकार जावं काँग्रेस पयलींचो सरकार हे दोगूय मेळून फक्त तांचे पळय कॅपिटलिस्ट फ्रेंड आसा तांचे खातीरूच ते राज्य चलता हे सगळें म्हणल्यार आणि सामान्य आम आदमी जो आसा ताचे खातीर कांयच चलना ताचो आवाज आज एंटी कोल एजिटेशन जे चालू आसा गोंया भितर वो लोकांचो आवाज रिव्हर नॅशनलायझेशनाचे विरुद्ध जो चालू आसा ते लोकांचो आवाज या लोकांच्या आवाजाक कांय म्हत्वच ना म्हणून आमी म्हणटा पयलींच्यान म्हणत आयल्या की स्वराज should be adopted. Swaraj is the principle and ideology of the Aam Aadmi Party. स्वराज म्हणल्यार कितें जरी लोकांक नाका जाल्यार नाका लोकांक जाय जाल्यार जाय कित्याक फायनली लोकांचें लायफ हें आनीक आमी परत एकदां सांगता की आम आदमी पार्टी हाजेर निषेध मारून निंदा करता की लोकांक फटोवपाची आनी दिशाभूल करपाची कामां गोंय सरकार चलयता।